म्हजें म्हणणें कितें आसा की कोणाची घरां लिगली ना, ताज्या स्वताच्या जाग्यान आसा लिगली, लायक हांवें बांदलेल्या, जजांनी बांदलेल्या, गव्हर्मेंट सर्वंटांनी बांदलेले, जे ऑनेस्ट लोक आहा तांणी पळय बांदलेले आहा ते रेगुलरायज करता. ते प्रोविजन्स आर देर. कोणाच्या रस्त्यार आहा, कोणें हें केलां, कोणें व्हडलें बांदलां, FAR ना, तांचें करपाचें न्ही. कोणें गव्हर्मेंट लँडान आहा ताजें करपाचें न्ही, कॉम्युनिदाद लँडान. कित्याक द गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट इट्स प्रॉपर्टी वीच इज रियली अ प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, ती तुमची सगळ्यांची प्रॉपर्टी ती एका मनशाक दिवपा जायना अशें. म्हणजे आय एम गोईंग फॉरवर्ड, जे कोण ऑफिसरांनी हें केलां ताजे ट्रेसपास ते कोण पळय भितर सरले तांचे ट्रेसपास करूंक जाय. 1441 CRPC नाल्यार 329 BNS, आनी ह्या ऑफिसरांचेर 120B कॉन्स्पिरसी आनी 61(2) लावंक जाय. कित्याक तांकां लागून तें जालां, नाल्यार ते जर स्टॉप केल्ले तांणी जाल्यार अन्ना जावचें नाशिल्लें. लिगल जर कोणाचें आसा रेगुलरायज करा. म्हणजे अशें ताजे स्वताचो जागो, ताजें घर, सेटबॅक बीन आसा, ताका कांय प्रॉब्लम ना आमचें. पूण दुसऱ्याच्या जाग्यार ना, कम्युनिदादाच्या जाग्यार ना, गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार ना, आनी खंयच्या जाग्यार ना, फॉरेस्टाच्या यू कॅनॉट.